नमस्कार, हांव संध्या तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता गोंयची धूव गोवन रेसिपी। तर आज आमी करूया बोंबील फ्राय, बॉम्बे डक म्हणटात पळय तांकां, ते बोंबील वाली बोंबील। तर तेजे खातीर न्ही हांवें हांगा हे बोंबील सगळे घेतल्यात आनी ते न्ही हांव तुमकां आतां कट कशें करप तर एक कट करून दाखयता। तेनी अशें तेनी एकदम सॉफ्ट आनी मोव आसता, काटो सुद्दां सामको बारीक आसता तेजो, म्हणजे हें आसता सॉफ्ट आसता, असो चाबल्यार खावप। पूण थोड्यांक कशें ते क्लीन कशें करप तेंय बी दाखय अशें म्हणटात न्ही, म्हणून आतां तुमकां हें कशें भितरल्यान ते काटो बी कसो काडप तें क्लीन करप तें दाखयता। ऑलरेडी ते हांवें धुल्यात, 5-6दां धुलां बिलां, वास बी सगळें काडला आनी कपड्यान बिपड्यान गुठलावन हांवें ती दवरिल्लीं, ते सगळें केलां। हे पळय अशें करून सुरयेन तर जायना न्ही, असो मदीं कातर घेवन न्ही कातरीन ते काडल्यार जाता। काटो खूब सॉफ्ट आसता, पूण जे नुस्तें चड खायना पळय न्ही तेंचे खातीर हो असलो काटो सुद्दां सामको व्हडलो। ते मागीर म्हणटात आमी जी नुस्तें खायना तेणी कशें काडप तो, म्हणून हांव एकूच बोंबलाचें काडून दाखयता तुमकां। हे पळय अशें करून काडप म्हणटकीर हें सगळें आतां मास जालें आनी हे पळय हें सगळें आतां हांवें क्लीन करून आतां वेवस्थीत घेतिल्लें आसा। आतां न्ही हांवें मॅरिनेट करया आमी। हितून न्ही हांवें आले लसणाची पेस्ट घाल्या 1 चमचो, चड कमी तुमी घालात। आनी हें न्ही फीश फ्राय मसाला, हांव न्ही वेलंकनी गेल्लें, थंय न्ही फीश फ्राय मसाला सगळ्यांनी घेतलो, म्हळ्यार हांवें घेतिल्लो, बरो सामको टेस्टी एकदम। हळदी पिठो आनी लाल तिखट आनी रुची पुरती मीठ हांवें न्ही पयलीं लायिल्लें न्ही मातशें हेका बोंबलाक, म्हणून आतां न्ही मसाल्याक हांवें इल्लेशें घातलां। पयलीं हांवें लावन बी दवरिल्लें तें आनी लिंबू, ते लिंबूची न्ही क्लिपींग पयलीं आयली ना, म्हणून हें सोंपतरीत मागीर हांवें क्लिपींग लायलां। हो सगळो असो सगळ्याक वेवस्थीत मसालो हो लावन घेवप। हे न्ही फीश एकदम, हे फीश न्ही एकदम बरें अशें टेस्टी लागता आनी तितलें हरवसशें न्ही हें, तसो तितलो वास असो बीन मारना, ताल्लें बीन कशें आमचें हरवसपण आसा तशें ना, हें मातशें सोगराक टायप फीश। हेका बॉम्बे डक म्हणटात चडशे, आमचे भाशेन बोंबील। आतां न्ही आमी तें मॅरिनेट करपाक दवरना, तोपर्यंत हांगा न्ही आमी हें ताका लावपाचें पीठ तयार करया। हांगा न्ही हांवें रवो घेतला आनी हें आतां तांदळाचें पीठ हांव घालतां। हें न्ही तांदळाचें पीठ तुमी घरा सुद्दां करपा जाता, पूण म्हाका टायम नाशिल्लो न्ही, म्हणून हांवें म्हाजे कडेन आशिल्लें पळय न्ही विकताय तेंचें घेतलां। आनी हळदीचो पिठो इल्लोसो, हितूनय बी आमी मसालो घालया, फीश फ्राय मसालो इल्लोसो, हळदी पिठो आनी मीठ इल्लेशें। तुमची तिखसाणीची हें न्ही तुमी घालात, कित्याक मसाल्याची बी तिखसाण सगळी लायिल्ली आसा न्ही, म्हणून हांगा तुमी बेतानूच घालात। हे पळय असो करून तें न्ही हें बोंबील न्ही खूब उदक सोडटा सामकोच। हांवें हरशीं पेपर पोना वयर बटर दवरून तेजेर ते दवरून बीन 1-15 मिनटां बीन घट्ट अशें दवरिल्लें, पूण तरी तांकां सुट्टाच उदक। हे पळय म्हणून न्ही अशें करून खूब हें लावप ताका, सामकें बुडोवन घेवप म्हणटा पळय न्ही तशें मीठ पीठ एकदम। पूण न्ही रुचीक एकदम सुंदर लागतात, बरें लागतात रुचीक हे। फक्त रवो सुद्दां लावन तळ्या जाता, पूण रवो कसो न्ही रोखडोच सुट्टा ह्या नुस्त्याक।
कशें लागून उरना म्हणून मातशें तांदळाचें पीठ हे घालप. ह्या सायडीन हांवें तवो दवरला. हांगा तवो दवरला आनी तव्याक न्ही तेल मात इल्लेशें चड जाय ह्या नुस्त्याक. एक 2-4 पळी तरी तुमी तेल घेवपाक जाय. आनी तें न्ही तेल एकदम हाय फ्लेमीचेर न्ही एकदम गरम करून घेवपाक जाय, नाजाल्यार तुमचें तें रोखडेंच तुटू लागतलें, मोव पडटलें आनी तुटू लागतलें, कडक उरपाना. बरें तेल तापलें न्ही मागीरच घालप. मातशें तेल तापिल्लें आशिल्लें आनी घालां. एकदम सिंपल सोपी पद्दत एकदम फिश फ्राय. आमच्या गोंयकारां खातीर फिश फ्राय म्हळ्यार एकदम सोपी, पूण थोड्यां खातीर तें व्हडलें. जी केन्ना आयतारा बी नुस्तें हाडून करता पळय न्ही तेंचे खातीर हें फिश फ्राय म्हळ्यार मायतो. आनी हितून कांटो बीन आमी काडटात न्ही म्हणटा ल्हान भुरग्यांक न्ही हें एकदम इजी. ल्हान भुरग्यांक आवडटा दिवपाक आनी भंयय बी दिसना कांटो लागत बी म्हणून. आतां आमी हें पोंच्यान बरें खरपूस भाजून घेतलें न्ही आनी मागीरच परतुवप. हे पोंच्यान बरें भाजून जातकीरच परतुवप तें. आतां आमचें हें मोरलेस जाल्लें आसा. अशें बरें अशें हाडटें पडटें अशें परतून हाडटें मदीं कशें चड करपता म्हणून तें सायडीक घालप अशें करीत रावप. चलात आतां आमचें हें जाल्लें आसा. आतां आमी हें तुमकां सर्व करया. अशे रितीन हांवें हें सर्व केल्यात. एकदम सुंदर सिंपल टेस्टी बोमील फ्राय तुमचे खातीर तयार आसात. तुमकां जर तरी म्हजी रेसिपी आवडली जाल्यार म्हाका सबस्क्रायब करात आनी परत मेळुया अशीच एक नवीन रेसिपी बरोबर. तोपर्यंत देव बरें करूं.